organized this candle making and soap making workshop over here in the Lions Club of Majorda Console in Velsau, and this is done in association with Goa Mahila Mandal. It is a very good activity which provides empowerment for the women of our villages. They can themselves make their own soaps. Nowadays there are so many different chemicals that go into soaps. These home-based soaps are a lot more healthier and they can choose their own ingredients in that. The candles are also helpful for them to then, if they can distribute it amongst their community and earn some money by the side. So that is what our plan was with this event today. Our guest of honor is Mr. Rokusin, who is one of the well-known social workers here, and ZP member Marcena Vaz, who's quite active in providing support to the women community of our villages. And we have Nelly and Jim, who have made this program possible today. Jim is the Punch member of Velsau area, and he supports Lions Club social activities in this area quite a lot. Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan त्यांनी हो प्रोग्राम घडून हाडला आनी आमचो MLA आमचो कांचन बॉस आज हिंगा चीफ गेस्ट आहा. कांय कारणां लागून तो पावलो ना, सो ताणें मातसो हांव आहा हिंगा. आमचे ZP ताणें ऑर्गनायज केला मेर्सेनान, आनी आमचे नेली त्यांनी हो लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कन्सॉल इन वेल्सांव हेंचे हेणेन तो घडून हाडला. आनी तेणी ते आज दाखयलें जाल्यार फ्री सोप एंड कॅन्डल मेकिंग कोर्सीस न्हू 19-20 2 दीस दवरले. आनी हांव आज पळयतालो आनी हितून वेल्सांचो पंचूय आहा आनी तेणी न्हू हो इतले लोक हांव न्हू चोयन न्हू सरप्रायज जालो. म्हणजे दे आर वेरी मच इंट्रस्टेड. आनी हांव न्हू ताका काळजांतल्यान शाबासकी दिता. ते बायलांक तेमी कितें तरी करपाक न्हू एक शक्ती दाखयता मुखार वचपाक. हांव मेर्सेनाक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा, कित्याक हांव सदां म्हणटा आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन आहा म्हूण. एक आमचो MLA बाबा अंतोलवास बरो काम करता, बरें लोकांक पावता. तेच भाशेन मेर्सेन आपल्याच्यो फायलो घेवन पर्सनली ऑफिसांत वयता हांवें पळयलां आनी ताणें जायते डेवेलॉपमेंट केलां. आनी हांवें लोकांकूय हांव मागता ताका ताचो दुसरोय टर्म ताका लोकांक हाडपाक आनी उलोवलीं कामां तेजी सपनां जीं आनीकूय आहाय तीं पूर्ण करपाक ताका आनीकूय एक टर्म दिला म्हूण हांव मागता. तेजे भाशेन हांव म्हणटा आमची आयर्न लेडी बाय नेली आज एज अ सोशल तेजें सांगून म्हज्यान काबार करपाक जाय. तेणें जायतें काम केलां आनी तेगे समाजान दिश्टी पडटा. सो तेंय आज तेंचे बराबरी आहा. तेजे भाशेन आमचो डायरेक्टर लायन्स क्लब तेय कॉपरेट जाताय आमकां. आनी आमचो वेल्सांचो पंच बॉबजी ताका हांव सांगता की तुमकां लोक निवडून हाडटा काम करपाक, न्हू बेश्टे बसपाक. आनी तुमचीं कामां व्हरून तुमी MLA कडेन तशें ZP कडेन दिल जाल्यार न्हू लोकांक फेसिलिटी मेळटा. आनी हांव मिडियाकूय काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तुमी आमचे वेल्सांचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जायते कवरेज हाडटाय आनी दाखयताय की वेल्सांव डेव्हलपमेंट जायत आहा. देव बरें. आज हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आमचे ZP मेंबर बाय मेर्सेना वाज. जेन्ना आमगेले वॉर्डांत सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केले तेन्ना हांवें तेमकां सांगिल्लें सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केलें म्हणून जायना, तुमी कितें मुखार सरोन भायलो तुमी कितें करचें म्हूण. तेन्ना हांवें म्हणूंक लागलीं कितें आमचे कडेन कितें प्रोग्राम कितें आहाय जाल्यार आमी सांगाय. मागीर ZP मेंबर आमचे मेर्सेना वाजाक मेळ्ळो. हांवें विचारलें बायलांक लागून कितें करपाक कितें दिवपाक कितें आहाय. मागीर ते म्हणलें आमचे बाय नेली मॅडमाक तेको आमकां कॉर्डिनेट करून आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती हेंकडे एक बायलांक सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग करपाक एक प्रोग्राम आहा. हांवें म्हणलें आमगे करया. दोगांय कॉर्डिनेट करून आमकां मुगेल्या वॉर्डान ह्यो आज प्रोग्राम करपाक आज आनी फाल्यां 2 दिसांचो प्रोग्राम दवरला. हांव काळजांतल्यान दोगांय आमचे ZP मेंबराक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. कित्याक म्हज्या वॉर्डान तेणें आयज जायत कितें हांव प्रपोजल करून गेलोलें आयज तेणें आज तितून तेणें कांय पेंडींग दवरलो नाय. सगळें फुलफील केलो हांवें. आनी ताका हांव देवा जायती बोलाक मागता तेजे गोरकाराकूय
येवपा आसलेलो आमचो MLA बातून वाज कांय कारणाक लागून पावलो ना आनी तशी हांवें नेली सोशल फिल्डान सदांच आसता आनी हो आमचो प्रोग्राम करपाक आयज जायतो तेजो आतां तेजे लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कलातान कांसावली तेमचे एंटायर टिमीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आयजची लोकांक सगळे येवन पार्टिसिपेट जाले तांकांय कित्याक न्हू जायते आमी प्रोग्राम कोताय केन्ना लोक येयना पूण आयज बरी उमेद दिसतली आनी हांवूय मुखारूय मागतलो हांव MLA कडच्यान उलयतलो आमचो कार्य बोर्डाचो मेंबरूय आहा तेमचेय कडच्यान कितें फेसिलिटी आहा जाल्यार हांव हेजे मुखारूय नेक्स्ट मंथ देखून हांव दुसरोय डो मॅट मेकींग आनी बॅग्स मेकींग तोय तेमको कडच्यान कादी कडच्यान कितें जाता जाल्यार हांव तोय तेमकां प्रोग्राम जोडून पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या आधाराचे आम्ही आयज हो प्रोग्राम घडून हाडला तेच भशेन लायन्स क्लब्साचे आधार घेतला आणि सोप मेकींग आणि कॅन्डल मेकींग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम केल्लो आसा कोर्स आणि हांव चड खुशाल आयज जायती बायलो हे पार्टिसिपेट जाली आणि आयज ती हे ट्रेनींग घेवपाक येयली हांव मागता तेंकडे तेंच्यांनी हें ट्रेनींग घेवन तेणी ते आपली ओन घरा कडेन करचे आनी आपूण कोणाचेर डिपेंड रावप इंडिपेंडंट जावची आनी जे बारीक बारीक काम स्टार्ट करून तेंच्यांनी मागीर ते मुखार व्हरचें ते करून घरा करून तेंच्यांनी ते सेलाक दवरचें म्हाका जाय सगळीं बायलो आमच्यो इंडिपेंडंट जाल्ल्यो हांव मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेंचे बरो फायदो घेवचो आनी तेच भशेन हे प्रोग्रामूच न्हू म्हाजे जायतीं कामांच आसाय ZP लेवलाचेर भरपूर कामां गेलो हांवें करून ती हांव करतलें आनी म्हाजें कितें टर्न काबार जावसर टर्म काबार जावसर जी कितें म्हजी कामां आहा तें 100% हांव करतलें आनी म्हाका जाय म्हजी सगळीं कामां जाल्लीं आनी हांव जेन्ना म्हाका बाय मसियानान फोन मारला की जिमी हो प्रोग्राम आपणागे वाड्यांक करूं सोदीत म्हूण हांव एकदम खुशी जाला कित्याक बाब जिम जायतो प्रोग्राम वीथ इन कोलॅबोरेशन वीथ लायन्स क्लब हेंच हॉलांत कोता आनी हे हॉल तेजी वाड्या आहा आनी असलो एक्टीव पंच सगळ्या कडेन जावचें कित्याक हांवें जेन्ना हो सोप आनी कॅन्डल मेकींग कोर्स तेमी म्हाका सांगिल्लें हांवें टिचर दिला फ्रॉम माजोर्डा हांवें चिंतून ना इतू बायल जातली आनी आय गीव द फूल क्रेडीट टू जिम एंड मसियाना आमचे ZP मेंबर आसा एंड शी इज अ एक्टीव एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ महिला शक्ती अभियान आनी 7 दिसां भितर जेन्ना हो प्रोग्राम तेणें घडून हाडला इतली बायलांचोय हांव एकदम खुशाल आनी विमन एम्पावरमेंट इकॉनॉमीक एम्पावरमेंट ऑफ विमन हें आमचें मेन हेतू जावन आसा जायतीं आमी प्रोग्राम्स कोताय शी डीड स्नॅक मेकींग मसला मेकींग कॅन्डल मेकींग जायत कडेन आनी नेक्स्ट तेगे कोर्सान बोगमालो करपाक सांगता ते म्हाका सो दीस people when they are not working, these ladies, they can do these things and have economic empowerment. So many supermarkets in Astai. So I really thank Masiana. I thank our social worker Rokozin for coming here. Amcho MLA Yopa Madonna Anton Vaz is a very simple, humble person. Talks less, works more. Oslo Amdar आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आदार जाय जाल्यार तो सदांच आसा एंड थ्रू महिला शक्ती अभियान आमचो पंचायत मिनिस्टरान हे फाटी एक्स्ट्रा फंड दिले म्हूण आमकां खुबशे प्रोग्राम ऑल ओवर गोवा नॉर्थ टू साउथ थ्रू आर ZP मेंबर्स थ्रू द ब्लॉक कमिटीज आमी करीत रावताय एंड आय very happy today that Masiana organized this candle making and soap making course which is very much a very good response. So तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.